कर्मचारी निवड आयोगान सरकारी भरती पद्धती संबंधी लोकांमध्ये विश्वास निर्माण केला। आता मेरेन ह्या आयोगावरवीं 752 पदांचेर भरती जायरात काडिल्ली। हातूंतले 50 जाण नोकरेचेर रुजू लेगीत जाले। सरकारी खात्यांतली सगळी रिक्त पदां बेगीनूच भरतलीं अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। पणजे पाट्यार कर्मचारी निवड आयोगाच्या कार्यालयाचें उक्तावण जाले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। गोवा स्टाफ सिलेक्शन आमी स्टार्ट केल्या उपरांत अपॉइंट केल्या उपरांत लोकांच्या मदीं एक विश्वास ट्रान्सपरन्सी ही जॉबाच्या मदीं येवपाक लागलेली आसा। हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हणजे पुराय गोवा स्टाफ सिलेक्शन टिमीक की तांच्यांनी एक खूब बऱ्या पद्दतीचें ऑफिस आपले नवीन रिनोवेट करून घेतलें। सरकारानूय तांकां एक्चुली जस्ट तेंच्यांनी स्टार्ट आपले बेस्ट प्रिमायसिसान केल्ली, बट तेंच्यांनी पूर्णतः रिनोवेट करून आज हस्तांतरण करता आसतना म्हाका एक खोस भोगता। हांवें पळयलां की फाटलेच फावटी सांगलेलें हांवें प्रत्येक ऑफिसाक नवीन प्रिमायसीस जी आसा ती सातत्य दीत आसा आनी गोवा स्टाफ सिलेक्शन हे खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लें आनी तेंच्यांनी आतां पर्यंत जवळपास 752 पोस्ट तेंच्यांनी एडवर्टायज केले आनी खूब ट्रान्सपरंट आतां पर्यंत 2 एग्जामी म्हाका दिसता 2 ते 3 एग्जामी जाल्यो। फायनल रिजल्ट थोड्या दिसांनी बाकीच्या हेजे जावपाचे आसा। एक बरी गजाल की गोंयच्या तरणाट्यांक युथाक आपूण एग्जामीक बसल्या उपरांत भायर सरता आसतनाच आपलो रिजल्ट कळटा। त्या खातीर कोणी कोणाक मार्क लिस्ट पळोवंक वचपाची गरज ना किंवा लिस्ट केन्ना लायतलो हेंय म्हणपाची गरज ना। आपल्या टेबला वयल्यान उठता आसतनाच CBT एग्जाम आसल्या कारणान कॉम्प्युटर बेज एग्जाम आसल्या कारणान तेजो रिजल्ट ताकाच कळटा, वेगळ्या आनी कोणाक सांगपाची गरज ना। ओके, ताचे आपल्याक मार्क कितले पडले एक ट्रान्सपरन्सी लोकांच्या मदीं आयल्या आनी सगळ्या जाणांनी सरकाराचेर विश्वास दवरून सगळ्यांनी ह्या पद्दतीच्यो एग्जामी आन्सर करपाक लागल्या। म्हाका विश्वास आसा की येताच्या काळात गव्हर्मेंटातले सगळे पोस्ट जे स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर गव्हर्मेंटाचे जितके पोस्ट येवपाक जाय ते सगळे पोस्ट सगळ्या डिपार्टमेंटांनी ज्या डिपार्टमेंटांनी धाडूंक ना तांकांय रिमायंडर आमचे पर्सनल डिपार्टमेंट धाडीत आसा। ती डिपार्टमेंटां येता त्या काळात धाडटले आनी खूब बेगीन जितकी रिक्रुटमेंट पेंडींग आसा तितकी रिक्रुटमेंट बेगिनात बेगीन जातली।